उलोवप करता. तुमच्या मागण्यांनी आयज लेनिशा ही वस्तुरे पासत मागुया जी हॉस्पिटलान खूब कश्ट भोगता. देवान तिका बरी भलायकी दिवं, तिका पेकोवणी फावो करून आनी परत तिका तिची आदी सावट आनी भलायकी दिवून ह्या दिसान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो करचे खातीर आमच्या पातकांचे दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत पातयेवन सदांच अंतवार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडलो अशे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. देवा आमच्या बाबा आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सहजकायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो समज भोगूंक आमकां निर्मी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच परदेव तुजे सभेक पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आतां आमच्या नान बसत्या मनशान आनी पिणकार पिणकांनी आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. थोड्यांनी कसलोच उगडास पर्यांत दवरूंक ना. ह्या संवसारांत जीव नासलेले भाशेन ते सोंपले, जल्मूंक नासलेले भाशेन ते जियेले आनी तशेंच तांचे फाटल्यान तांची भुरगीं बालां अशींच जियेलीं. पूण ह्या मनीस दोळ्यान उदार काळजाचे तांच्या बऱ्या करण्याचेर विस्वास करूंक ना. तांचे दायज तांच्या नातवांक पडटलें. तांची क्रेस्ताय तांचे संस्कृत उरतली. तांची संसद कोराराक थीर रावली आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तांची संसद सासणाक तोपतली. तांची मोहिमा पाडून वेचिना. देवाचे उतर. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचूंक जाय. भक्तांचे सभेन म्हणून ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण जियोनाच्या पुतळूक आनंदान उल्हासून. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेलोल्या सैतान भक्ती संतोश करीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडून
उरपोजीन बोबो मारून जेजू वाकांड्या उपरांत जेजू जेरुसलेमांत भितर सरलो देव मंदिरांत गेलो. ताणें आपल्या भोंवतणी सगळ्याक चोत्रायन पळोवन काडलें. पूण उशीर जावन गेलो देखून तो 12 जाणांक घेवन बेतनीक गेलो. दुसऱ्या दिसा बेतनीक खावन येतना ताका भूक लागली. पानांनी माखलेलें एक अंजिराचें झाड ताणें पयस देखलें आनी कितेंय व्हड मेलो काय म्हूण तो पळयोन गेलो. पूण पाना बरोबर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, ह्या फुडें केन्नाच कितें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. ताणें अशें म्हणलेलें ताच्या शिसांनी आयकलें. जेरुसलेम पावतच तो देव मंदिरांत गेलो आनी थंय विकताले घेताले तांकां भायर घालूंक लागलो. सावकारांचे आनी पारवे विकतल्यांचे माण ताणें उंकिले. म्हणून देव मंदिरांतले तो कित्याक हाडून व्हरून दिना जाता. ताणें तांकां शिकोवन दिवन अशें म्हणलें, म्हज्या घराक सगळ्या लोकांक मागणें करपाची व्हर म्हूण पाचार करी. अशें पवित्र पुस्तक सांगता न्हय, पूण तुमी ताची चोरांची घोड केल्या. हे मुखेल याजकांच्या आनी धर्मशास्त्रांच्या कानार पडलें आनी ते कशे भाशेन ताका नाच करून सोदताले. लोक ताचे शिकवणेक लबतले देखून ते ताका भियेताले आनी सांज जातून तो शिसांक शारांतलो भायर गेलो. दुसरे सकाळीं केवशिल्यांक वेताना अंजिराचें झाड मूल पर्यंत सुकलोलें तांकां दिसलें. पेद्रून उगडास करून जेजून म्हणलें, पळय गुरुजी, तुवें शिरापतलें अंजिराचें झाड सुकोवन गेलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पितच्या भाव भयणां, आयचो शुभ वर्तमान आमी म्हणूं येता समजुपाक खूब संपदूय. म्हाका दिसता पवित्र पुस्तकांच्या जायत्या भागांतलो हो एक असलो भाग जो समजुपाक आवडटा. पूण आमी दोन वस्तू आमच्या मनांत धरूंक जायो हो आयचो शुभ वर्तमान समजूंक आनी ताचेर बरें नियाळ घालूंक, सारकें नियाळ घालूंक. आमी म्हणटया जेजून ह्या अंजिराच्या झाडाचेर शिराक कित्याक घातलो? मार्कूच म्हणटा तर तो अंजिराचो काल न्हय आसलो. जरी तर तो अंजिराचो काल न्हय आसलो ताचेर अंजीर जातले कशें? आमी जाणा फळां जावन एक वेळ आसता. आख्खें वर्सभर चड करून फळां आसना, एका वेळार फळां जाता. तो जरी तर तो वेळ नासलो जाल्यार जेजून अंजिराच्या झाडाचेर शिराक कित्याक घातलो आनी तें मूल पर्यंत सुकोवन गेलें? मोगान दिसता आयची दोन घडण्यो आमी एकामेकाक संस्कार करूंक जाय, तेन्नाच आमकां जेजूचो हो कार्य समजूंक येता. पयले सुवातेर आमी देव मंदिराची सफाई हाचेर नोंद दवरतात. पवित्र पुस्तकांत देव मंदीर विशीं आड जायते प्रवाद्यांनी उलयला. पवित्र करून जेरेमियास, इसायास, एसेकियल तेणी आड उलयल्लें कित्याक लोकांक
कपाळ दवरलो. उगडास आसा तुमकां जेरेमायाच्या पुस्तकान जेरेमायास म्हणटा तुमी फकत देवाचें मंदीर पळयतात आनी समजतात की हें देवाचें मंदीर तुमकां सुरक्षा दितलें, वाटायतलें म्हणून. अशें न्हय. तुमचें आनी ह्या मंदिराचें पाड जाता. कित्याक अशें म्हणटा? कित्याक लोकांक देव मंदिराची पुजा तातूंत आनी त्यो वस्तू फकत त्यो भायल्यो जाल्यो, तांचें जिवीत बदलूंक नासता. गितांनी दूद घालून फळां दिवन होम बली चडोवन ती समजताली की देव खोशी आसा. कांय फावटी आमचे भाशेन जे आमी जायतीं फेस्तां करता, व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू मेळयता, समजता की देव असलें आमी कार्य केल्यार आमचेर खोशी आसतलो. अशें दुसरें जिवीत कितेंय जावं दी. जेन्ना जेजू देव मंदीर साफ करता, वेपारी सगळ्यांक भायर घालता, जेजू जाण आसलो बरे भाशेन दुसऱ्या दिसा ते परत येतले म्हणून. तो दुसऱ्या दिसा आसचो ना. धंदो येतलो आनी वेतलो. जेजू आमकां सांगूंक सोदता न्हय तो लोक थंयचो विक्री करतालो, पूण ती एक चोरांची ढोल जाल्ली. चोरांची ढोल म्हणजे जे पळय भितर रावताले न्हय हे सौकार, ते भितर देव मंदिराची पळय काम करताले, यादीक आ सेवक आनी दुसरे, ते तांकां असलें सगळें वायट केल्या उपरांत देव मंदीर तांकां सुरक्षा दिता. तांकां बरें दिसतालें. तांकां देव मंदीर एक चोरांची ढोल जाल्ली. हें उदाहरण धरून आतां अंजिराच्या झाडाक आमी पळोवया. अंजीर दिवपाचो वेळ तो नासलो. तरी आसतना जेजू दाखोवंक सोदता कशे परी आमी पानांनी भरल्या, म्हणजे बऱ्या वस्तूंनी भरल्या, पूण भितर आमी परकी. फळां दिवपाची न्हय फकत एका दिसा, फेस्ता दिसा आनी कसल्या दिसा, पूण क्रिस्तांवांचें आनी आमचें काम जावन आसा आमी सदांच फळां दिवचीं. आमचें जिवीत बऱ्या फळांनी नेटोवंक जावंक जाय. ही शिकवण जावन आसा. अशे भाशेन हो आगोट शुभ वर्तमानाचो भाग आमी समजूंक जाय. भायल्यान न्हय पूण भितरल्यान आमी बरीं मनशां जावं. ज्यो पोरण्यो दुसरो नको म्हज्यो, ज्यो फाटल्यान हांव करता लिपोवन, एक दीस परगट जातल्योच वायट पोरण्यो म्हज्यो. ताच्या आदी जेजू आमकां आमचें जिवीत सारकें करूंक लागलें. भायल्यान दाखोवं नाका, म्हणटा भितरल्यान तुजी वसोळी कर आनी बरीं फळां दी. सर्वेस्परा देवास क्रिस्ताच्या रोजगारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय तो मुलो तुका भेटयता. तुवें दिलाय मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो मुलो जातलो. उदका आनी सराचे मिसळणी करपी आमकां ती सेवटल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सर्वेस्परा देवास क्रिस्ताच्या रोजगारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाक वाडयन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां पत्नीक पिवण जातलो. सर्वेस्परा देवाला नीक मनान आनी पातकांची दूद धरून आमी तुका हे बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या फाटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या पातकांतलो म्हाका भितर कर. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. बोवांचो मुलो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय.
तांचे वरवीं आमचे भक्तीचे नाम स्वर्गार आमकां फावो जेजू क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं सर्वेस्पोत तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवास सुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पेदर आनी सासण्याच्या देवा सर्व काले आनी सर्व काळे आमी तुका दिनवास फावो हो कायदो तुमचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण सुदोगता जिव्या भावडटा आनी ताचें पुनर्जीवनपण भोगता हीर बरवाशान ताचे भुमिमूत येण्यान अंतेकता देखून आतां देव आनी भक्तां सांगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून दिलेली पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस्ट मरून सस्तुपेच्या आदी ताणें कुंडो घेतलो तुका दिनवास कुंडो म्हटलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हटलो हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तेच परी जेवण जातोच ताणें काल स्थिती तुका नव्यान दिनवास ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक करोडाचें हें रगत पापांचें भोगसणें तेंच्यान तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत हें बरोबर करें हें म्हज्या उगडासाक बाळाताचो पयलो गुण करया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समजता तुजें पुनर्जीवनपण आमी करता तुज्या येण्याक आमी अंतयता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उल्हास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडमणीची कास तुका समजता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवकेल्या आमार समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आपले पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो मदगत बाबा फिलीप नेरी फेर्रांव आमचो पंगडी बाबा सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तुका मोगान पुनर्जीवनपणाचो भरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची बाब तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समजतान तुजे कोट सगळी तुका मोळपळ आम्हा समस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार माये देवाची माये सांगाती बागेवंदर कृता बागेवन सुजे आनी सगळ्या कालिंगा मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवंदी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व बेदार बाबा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या संवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना ती घेवन म्हणुया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सदांच जाता तशी
आमचो दिसपटो गिराय साज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायमीन पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सरेस्परा सोड वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां सोडीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी गोरवां शांत येता तर आमकां अभिषेकदार कुटुंब सोड पातकांनी सुटोय आनी सोड आकारांनी वाडटा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुत्रां म्हटलें तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे शिकोवी सुडेच्या वाडपाचेर दिशिता आनी तुजे खुशी प्रमाणे तुका शांती दी पुस्तिकाय पोटार सांबाळ सो येताय निरासोड चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं मोगान एकामेकाक शांती जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करताची शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तें सोबीत सुदारली क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळ्ळी प्रार्थना काकून सरा बाबा सोडून दितल्या देण्यार तुवें आमकां दादोशी केलें जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशेंच ह्या जेवणा वरवीं सदांच तुज्या शासनाच्या सुखान दोयन आमकां वांटोवंदी आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवान सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद धाडून वचूया क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां